ओके रमाबाब हे आतां तुका आज 3, 4, 5 रोड फोडलेलो दिसता तुका हेजे बाबतीत कितें सांगचें दिसता? सी म्हाका दिसता मरे ते पणजेन सकयल जे आहा पळय रस्त्या पोंदाक भांगर दवरले आहा आनी ते भांगर सोदपाचें काम ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्लें आहा. कित्याक रोड रिपेर करता जाल्यार एक दीस रिपेर कर, एकदां रिपेर करता, परत परत खणटा म्हणल्यार कितें आहा, खंयचो तरी पोटलो आहा पळय तो मरे भांगराचो ह्या हेजे पोंदाक आसा, खंय तरी पोंदाक दवरलो आसा. आनी म्हाका दिसता बाबूश कंटिन्युअसली सोदीत आहा, खंय खंय मेळपाक सोदता सगळें वचत थंयसर मेळटलें तुका. आतां भांगर सोदता पोंदाक आशिल्ले काय इलेक्शना टायमार जे पयशे वांटूंक सोदता पळय ते पयशे वांटता ते कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिसता ते पयशे लिपोवन दवरले आहा आनी ते बाबुशाक पयशे मेळना म्हणून ते आयज सद्या प्रेझेंटली आहा पळय ते सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टराक कामाक लायिल्ले आहा की खंय खंय जंय पयशे दवरले आहा पळय ते काडा म्हणून. ना जाल्यार तुमी पळया मरे की स्मार्ट सिटीच्या नांवान प्रत्येक रोड खोडलेलो आसा. नवीन कोण हांगासर भितर एंट्री मारता पळय ताका खबर आसल्या बाबा खंय वचपाक जाय. सकाळीं हांव कन्फ्यूज जाल्लो आसा थंय फुडें नवतारा हॉटेला कडेन थंयसर म्हणल्यार मुखार काडटा तेन्ना रोड डायरेक्शन्स ना, रोड बंद आहा म्हणून ते सांगप ना. ट्रॅफीक पुलीस कित्याक लागून रावले आहा? फक्त कलेक्शन करपाक 17 लाख कलेक्ट केल्ले तुमी बायलांक मुखार काडून. ते हाडून तुमी हांगासर बोल्ले म्हणून सांगता एका दिसान खंयची बायल 17 लाख हाडून भरूंक शकता? तुमी भानगडीक ना, तुमी सगळे भानगडीक आमदार. तियेन 17 लाख जे कॉन्स्टेबलान ते कलेक्शन केल्ले पळय, वायलेशन केला म्हणून थंयसर ते एका दिसा भितर कशें हाडून दवरूंक शकता रे? तियेन तुमकां धमकी दिली आसतली की आमचे पयशे तुका पावयले, हप्ते पावयल्या पळय ते पयशे हाडून परत दी म्हणून. ताका लागून ही ट्रॅफीक सिस्टम आहा पळय कंप्लिटली कॉलेप्स जाल्ली. आमी सदांच सांगता पणजे हें आहा पळय, आयज हांव केन्नाय दुकानाक विचारता पळय, दुकानकार कितें म्हणटा खबर आहा? आमचे फाटल्यान धाडटले म्हणटा. जरी तर आमी उलयले न्ही जाल्यार आमच्या फाटल्यान NOC हे म्युनिसिपालिटी कडल्यान हांगासर इन्स्पेक्शन जातलें, फूड एंड ड्रग्सा कडल्यान इन्स्पेक्शन जातलें, त्रास करतले. अरे बाबा एक ज्ञान दवरा रे बाबा न्हू. हांगा 45 to 1.5 लाख 3 लाख हांगासर एका शॉपाचो रेंट आहा मरे, कशें भरून काडटले रे? एक रोड थंयसर ऑलमोस्ट एक वर्सा खातीर बंद जाल्लो आसा. ते बिझनेसमॅन सर्वायव कशें करतले? तुमची पोटां भरता रे. इलेक्शन पावले काय न्हू फंडींग करप, जंप केला काय ह्या पार्टेच्यान त्या पार्टेन गेल्यार तुमकां पयशे मेळटा, सगळें मेळटा तुमकां. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पणजेकारांक नुकसान. हे जे आहा पळय भायले लोक एकदां येता जायत, पूण पणजेकारांनी क्वेश्चन करपाची गरज आहा की खऱ्यांनीच तुमी लिटरेट काय इलिटरेट कित्याक क्वेश्चन करता गेल्यार एकटो पणजेकार उलोवपाक सोदिना मरे. हे पणजे तुमचे न्हू, फक्त इलेक्शनाक भायर सरतले? मागीर विचारा मरे थंयसर. बरें ते एटलिस्ट सांगा की बाबुशान भांगर तर दवरले आहा रस्त्यार. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक आपयता, चल सगळ्या खणया पळया खंय तरी भांगर दिश्टी पडटा जाल्यार. अशें दाखयल्लें आहा सरकारान, BJP सरकारान की पणजेच्या रस्त्या पोंदाक भांगर दवरले आहा आनी इलेक्शनाचे पयशे दवरले आहा. सो हे सोदपा खातीर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खणत चालत आहा. आनी हे खणपाक 600 कोटी 700 कोटीचो आयज स्मार्ट सिटीचेर इन्वेस्टमेंट जाल्लो आसा. सो बाबुशाक हांव मेळपाचो आहा आनी पर्सनली ताका विचारपा आहा बाबा तुका याद आहा जाल्यार आमकांय सांगा की आमी खणपाक स्टार्ट करता भांगर खंय दवरले. कित्याक सगळ्या कडेन भांगर मेळपा नाल्यार पळय हें पळय ही पायपां तेंच्यांनी घातलेली आहा पळय, ही लोकल पायपां, ही कितें रे? हें कितें चल्लां कितें तुमचें? म्हळ्यार तुमकां एकूच गजाल सांगपाची आहा लोकांक की हे जे आतां सद्या प्रेझेंटली चल्लेले आहा, म्हाका आतां दिगंबर कामतीक डायरेक्टली पर्सनली विचारपाक जाय प्रसाद लावन की खंयच्या जाग्याचेर आमकां पयसो मेळोंक शकता आनी खंयच्या जाग्याचेर खणला थंयसर भांगर मेळोंक शकता. कित्याक तो सद्या प्रसाद लावन तो उडयो मारता न्हू, ताका डायरेक्ट कनेक्शन आहा देवाचें. सो ताका हांव विचारूंक सोदतलो की बाबा खंय म्हणल्यार अमक्या जाग्याचेर मेळटा भांगर जाल्यार अमक्याच जाग्याचेर खणपाचें. हें डेव्हलपमेंट न्हू, हें खंय कोण तरी हें भांगर सोदता हांगासर पणजेन. थँक्यू.